जायका लांच केशीत बीजेपी सरकाराचो आपल्याक घुसपावपाचो राजकीय डाव म्हणून आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन हायकोर्टात आर्ग्युमेंट घालो. लांच मंत्र्याक दिल्या म्हणून लुईस बर्जराचो गोंयचो इन्चार्ज जेम्स मॅकलंग अमेरिकेंतले कोर्टात उलयला. मंत्री म्हळ्यार मुख्यमंत्री जायना म्हणून दिगंबराचो दावो. दिगंबराच्या अटकपूर्व जामिनाक क्रायम ब्रांचीन दिल्ले आव्हान याचिकेचेर हायकोर्टात सुनावणी मंगळाराय चालू उरतली. दिगंबर कामतीक दिल्लो अटकपूर्व जामीन अर्ज रद्द करचो म्हूण क्रायम ब्रांचीन घाल्ल्या याचिकेचेर दिगंबराच्या वकिलान सोमारा हायकोर्टात आर्ग्युमेंट घालो. मुख्यमंत्री पार्सेकारान ही केस सीबीआय कडेन दिवपाची घोशणा केल्ली, मात ताणें उतर फाटीं घेतलें. केस सीबीआयक दिली ना. सरकार क्रायम ब्रांचीचो मालक आनी क्रायम ब्रांची वापरून सरकार हे केशीची सुत्रां आपले कडेन दवरूंक सोदता म्हूण दिगंबराच्या पक्षाचो आर्ग्युमेंट. दिगंबर कामतीक पणजेच्या खासा कोर्टान दिल्ले अटकपूर्व जामिनाचो निर्णय विचित्र म्हूण क्रायम ब्रांचीचो दावो. मात खासा कोर्टान सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाक मानून सीआरपीसीचे कलम 41 मोडिल्ल्यानूच दिगंबराक अटकपूर्व जामीन दिला म्हूण बचाव पक्षाचे म्हणणे. ताका लागून खासा कोर्टाचो निर्णय विचित्र म्हणप ही क्रायम ब्रांचीची चूक म्हूण दिगंबराच्या वकिलान आर्ग्युमेंट घालो. 7 ऑगस्टाक दिगंबरा आड क्रायम ब्रांचीन कोर्टाची से बरयली. मात क्रायम ब्रांचीन 4 केस डायरीत दिगंबराक कित्याक अटक करपाची गरज आसा हें सांगूंक नाशिल्लें. पूण 9 तारखेर तयार केल्ले केस डायरीत लाचेचो पयसो खंय पावलो आनी जायका केसींतली फायल सोदपा खातीर दिगंबराची कादय जाय म्हूण कारण दाखयलें. शेणिल्ली फायल दिगंबर कामती कडेन आसा म्हूण दावो करपाक क्रायम ब्रांची कडेन कसलेच पुरावे ना. 2012 उपरांत कामत सत्तेत ना म्हूण कामतीच्या आदवोगादान कोर्टाक सांगलें. लुईस बर्जर कंपनीचो आदलो आशिया मुखेली जेम्स मॅकलुंगान अमेरिकेंतल्या कोर्टात मंत्र्याक लाच दिल्या म्हूण सांगिल्लें. मॅकलुंगान मुख्यमंत्र्याक लाच दिली अशी जबानी दिवंक ना. ताणें मंत्र्याक दिल्या म्हणिल्लें. मंत्र्याचो उल्लेख मुख्यमंत्री असो करप चुकीचें म्हूण बचाव पक्षान आर्ग्युमेंट घालो. केशीची सुनावणी मंगळाराय फुडें चालू उरतली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कारमणकारांनी रहेजाच्या प्रकल्पा आड आयतारा म्युझिकल विरोध करून सोमारा टावन प्लॅनराक गाठलो. प्रकल्पाचें काम सुरू केल्यार कायदो हातात घेतले म्हूण लोकांनी शिटकावणी दिल्या. रहेजाक दिल्ली बांदकाम एनओसी रद्द करची म्हूण लोक मागतात. बाणावलेचो आमदारय लोकांच्या फाटल्यान रावला. कारमणा रहेजाच्या हावजिंग प्रकल्पा आड थंयच्या लोकांनी तरेतरेन आवाज काडपाक सुरवात केल्या. आयतारचे सांगीतीक आंदोलन करून सोमारा लोकांनी टीसीपीच्या ऑफिसार वचून प्रकल्पाक दिल्ली मान्यताय रद्द करची म्हूण टावन प्लॅनराक गाठलो. प्रकल्पाचें काम सुरू जाल्यार कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासतलो म्हूण लोकांनी शिटकावणी दिल्या. We have to produce all the evidence what we have given to the government, but we have requested them that in the meantime they should send a letter to Raijas not to start any work till they check all the files. And also they said that we will also do all those things, but we don't know what is going to happen. And if this thing is started, there will be law and order problem in our village, which the government will have to face, not the people from Karmana. म्हणजे लायसन्स रिवोक करचो सीएमा मॅडम वयता डेप्युटी सीएमाक आनीक दयानंद मांद्रेकर. पुढल्या सप्तकात प्रकल्पाच्या सुवातेची पळोवणी करतलो म्हूण वरिष्ठ शार नियोजक उलयला. Maybe somewhere one cross is there which we did not notice. Anyway, we have assured them that we will go for inspection. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. सांगावयल्या लोकांक बरें वायट जालें जाल्यार वैजकी सेवेच्यो सारक्यो सुविधाच नात. वाड्यां तर सामकी वायट परिस्थिती. गांवांत ग्रामीण डिस्पेन्सरी नांवाक दोतोर आनी नर्सय सारकी आसना. डिस्पेन्सरी गलगलाक आयल्या. दोतोर नाशिल्ल्यान लोकांक 23 किलोमीटर पयस सांग्यार हॉस्पिटलांत वचचें पडटा. साळावले धरण बांदतना ह्या लोकांक कुर्डीसावन वाड्या हालयल्ले. आमदारय परिस्थिती मान्य करता. सरकारा कडेन दितलो जाल्यार दोतोर ना. गेली 7 वर्सां जाली हे एक आरएमडी म्हणून हांगा चलता. त्या आरएमडी कितें जाता, नर्स परमनंट ना, अल्टरनेटीव नर्स येता आनी एक डॉक्टर म्हणटा तो आमचो मडगांवसान येता. केन्ना आसता कितें काय आमकां खबर ना आनी तेजी कांय डिटेल्स कांय ना. तांकां लायटीचे कनेक्शन ना. रातचो मेन म्हळ्यार रातचो डॉक्टर ना हांगा. दिसान ना तसो रातचोय प्रॉब्लेम जाता. ही आरएमडी एकदम फूल स्विंग चल्लेली आमकां जाय आसली. 20-20 बेडाचें आमकां हांगा ऑलरेडी हॉस्पिटल बांदलेलें आसा. तें गेल्ली 29 वर्सां 30 वर्सां जालीं अजुनूय स्टार्ट जालें ना आनी तें मॉडर्न दुसरी पावटी रिपेर सुद्दां केलें. आमचो डिमांड आहलो हॉस्पिटल तें 20 बेडाची हॉस्पिटल स्टार्ट करप. डॉक्टर ना आमकां हांगासर आसा. हांगासर डॉक्टर येता पूण तो सकाळचो येता 10 इतल्या टायमार येता तो आनी दनपारचो मागीर वयता. सांजच्या टायमार हांगासर डॉक्टर ना.
हांगाच्यान परत आमच्या हांगासर इमर्जन्सी तर लोकांक कितें जालें जाल्यार हांगाच्यान एक नेत्रावळी डॉक्टर आसा थंयसर लोकांक वचपा पडटा आनी ना जाल्यार इमर्जन्सी डॉक्टर म्हणटा हांगा भाटी वालकिणीर आसा थंयसर वचपाक पडटा त्याच्या मदीं इतले एरिये हांगासर आनी कोण डॉक्टर ना. सांग्यार वैजकी सेवेचे 3 बारा वाजल्यात म्हूण बीजेपीचोच आमदार सुभाष फळदेसाय उलयता. आरएमडीक तर बिलकुल कांयच ना. आमचे नेतुर्ले एक नेत्रावळी एक आरएमडी आसा तातूंत भितर फार्मासिस्ट गेले तीन वर्सां ना. हेल्थ फॅसिलिटीज इज व्हेरी पुअर एट सांगे डिस्पायट ऑफ माय बेस्ट एफर्ट्स डिस्पायट ऑफ आवर ओन गव्हर्मेंट सांगे तालुक्या भितर हेल्थ फॅसिलिटी म्हणटी बिलकुल ना. साळावले धरणाक लागून विस्थापीत लोकांक वाड्या व्हेले पूण तांकां सारकी भलायकी साधन सुविधा दिल्ली ना. दोतोर ना म्हूण सरकारानय हात वयर काडल्यात. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक. घेऊया एक विराम.